आणि एक मंत्री सेक्स स्कॅन्डलात घुसपला। वयर मेरेन गजाल पावल्या म्हूण गिरीश चोडणकरान बॉम्ब घाल्या उपरांत गोंयभर खंयचो मंत्री म्हूण चर्चा। दाबोळेच्या आमदाराबरोबर आपलो फोटो व्हायरल करतात म्हूण चिखलेची उपसरपंच दाबोळेच्या महिला शक्ती अभियानाक घेवन मिडिया मुखार पावली। People are circulating it all over using my photographs with my boss, that is my MLA here. All these ladies here have come in support of me. All this because of your political, all your I don't know why you all have done it. The kind of the level at which people have fallen, that they are doing all this just to spoil the name of a person who is not involved in it. I want to know who has started this and what was the motive behind this, and dragging the MLA's name in this. Why? Only because he is supporting women, he is supporting women to come up. तुम्ही जर पळयत जाल्यार ती जी फेक न्यूज आसा, इट्स अ फेक न्यूज. आय एम सेइंग इट्स अ फेक न्यूज बिकॉज तुम्ही त्याचे झूम करून पळयात. झूम करून पळयता जाल्यार त्याची जी इमेज जी आसा, जितली जी न्यूज आसा रिगार्डिंग हर एंड रिगार्डिंग MLA, ती फक्त व्हाईट हेतून आसा. आणि त्याच्या सायडीचे जर तुम्ही कॉलम पळयत जाल्यार इट इज इन ऑफ व्हाईट कलर. सो इट क्लियर कट शोज दॅट इट्स अ फोटोशॉप. कित्याक एका बायलेचे इमेज घाण करपाक प्रयत्न केलेलो आसा विदाउट एनी एविडन्स. कोणाचे तरी पर्सनल कोणा वांगडा तरी आसतले, पण त्याचो हो प्लॅटफॉर्म न्ही की व्हॉट्सॲप यूज कर, खंयचोय ग्रुप रेडी कर आणि त्या ग्रुपाचेर तुम्ही घाल. आम्ही सदांच त्याच्या वांगडा आसतले आणि आमचे MLA दाबोलीचे MLA आसात त्यांच्या वांगडा आम्ही सदांच आसतले. आणि ॲज अ महिला आम्ही आयज सगळी दाबोलीची महिला एकठांय जाल्ली आसा. कन्सर्न आमचो MLA जो आसा, जो महिला खातीर इतली वर्सां जाली वावरता, गेली 20 वर्सां जाली आम्ही ह्या वाठारांत महिला खातीर काम करता. केन्नाच असो इन्सिडेंट जावना. आपूण कोणाचेच नाव घेवंक ना म्हूण गिरीशाचे ट्वीट. मुख्यमंत्र्यान ह्या प्रकरणाची सारकी चौकशी करची म्हूण तो मागता. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक.